आज आम्ही ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावडेकर हांकां मुखेलमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मेळ्ळ्यात आणि हो जो मरिनाचो जो प्रोजेक्ट आसा ताजे 2 नोव्हेंबराचे हियरींग जे पोस्टपोन जाल्ले ते हियरींग आनी ते हियरींग कॅन्सल करपाचो आमचो जो मेन डिमांड आसा म्हणजे प्रोजेक्टूच नाका त्या बाबतींत आमी आज माननीय मंत्र्याक मेळ्ळ्याक तांणी ह्या विशयाचेर आपूण अभ्यास करता सांगला तांकां त्या एरियाची खबर आसा तांणी खूब पयलीं विद्यार्थी काळांत थंय ते येवन गेल्ले अशें तांणी सांगलां आणि त्या एरियाची भौगोलीक आनी सामाजीक परिस्थिती तांकां खबर आसा आणि थंय फिशरमॅन कम्युनिटी आसा हेवूय ते जाणात आणि ह्या विशयाचेर ते अभ्यास करून तांणी आमच्या त्या रिप्रेझेंटेशनाचेर आतां मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग तांकां म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ शिपींगाकूय तो लेटर मार्क केला आणि आपूण तांचे कडेन डिस्कस करता सांगला हो आमचो जो मुख्य डिमांड आशिल्लो की आमकां मरिना नाका ह्या विशयाचेर तांणी आतां हे फुडलें पावल उबारलां. आयज एक कारण आसा हें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांतूच उरचें आनी फुडें अशेंच चालू रावचें म्हणून आमचो एनवायरमेंट आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. ताका लागून आयज आमी आयले आनी आमी रिप्रेझेंटेशन केलें. आतां एक सांगूंक सोदतां की जें जावपाचें आसा ना जावपाचें आसा आमी ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लो आसा. आमची चळवळ ही चालूच उरतली. रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें काम आमी केलें.